बाणावले पंचायती भायर उडयल्ल्या कोयराच्या राशीक राती उजो लागलो। बाणावले पंचायती भायर कांय दिसा सावन कोयराचो ढीग आशिल्लो। कोयराक कोणे तरी उजो घाला आसुंये म्हूण पंचायतीच्या सरपंचाक दुबाव। प्रकरण पुलिसे कडेनूय पावला। उजो लागिल्ल्या सुवातेर उपरांत आमदार कायतूय पावलो। उजो आटापा हाडूंक 2 फायर ब्रिगेडी लागल्यो। कोणे जाल्यार लायले तेका कितें हिंगांनी कोण येना आनी आजी हांवें चलोवलें थिंग ते हेटाय भुरगे हेटाय ते आज कोण आसना कोणें जाल्यार लायला आसतलो एश कोन म्हाका दिसता इन्क्वायरी करपा हांवें एका जालो पुलीस कंप्लेंट गार्बेजीन आसलें बेलिंग मशीन ना बेलिंग मशीन आतां कोण आनी तें कितें जालें तें आतां तें सांगपा जायना कित्याक आख्खें बंद आनी तें भितरलें ना तेगे इनक्वायरी सीसी कॅमेरा पंचायतीन चोवपा जाय न्ही तें आतां बेलिंग मशीन आहलो तें सारकें सांगीत म्हूण देव जाणा पंचायती तर पंचायतीनूय केअर करपा आनी आमी कितें घेतलें पंचायतीगे ड्युटी न्ही गांव सांबाळपा पंचायतीन मरे कोणें गायलोय जाल्यार नको बेस्त जावपा ना कोणें जाल्यार कितें सिगरेट उडोवंक जाय नाजाल्यार कोणें उच घालपा जाय दोनीतलें पुलिशिकान कितें करप पुलीस इन्क्वायरी करून सांगताले न्ही कितें आहा तें पुलिशिकान कितें जावपाचें बेलिंग मशीन दिलो हांवें तें बेलिंग मशीन हांव उस पेटोवंक जाल्यार नको वस्तू कोण सांबाळटलो एम्बुलन्स सांबाळपा न्ही तें गांवचे पंचायत हेज टू टेक गोवा टुरिझमाच्या आदारान एन्ड्युरो स्पोर्ट्सान दवरिल्ले गोवा ट्रायथलॉनात स्वित्झर्लंडाचो पाब्लो एराटस जिखलो। त्याच बरोबर पाब्लोन गोवा ट्रायथलॉन 3 वर्सां जिखपाचो विक्रम आपल्या नांवार केला। तिसरें गोवा ट्रायथलॉन आयतारा जालें। देश विदेशांतले ट्रायथलेट वांटेकार जाल्ले हे सर्तींत पाब्लोन परत एकदा पेजात कामगिरी करून जैताची हॅट्रिक केली। बऱ्यापैकी सर्त घडयल्या बद्दल ताणें आयोजकांची तुस्त केली। To thank the organizers and the volunteers today, because I think all of the participants really saw what a fantastic race they put together. And I have to say, I've done about 100 races over the last 10 years, and we are already now at the international highest standard with what you have put together. And I think you are really a permanent piece of Indian triathlon history with this event, and I hope we can continue like this. And to all participants, I want to thank you for the great race today, for your passion, and let's keep this on. Let's keep on developing this healthy lifestyle. Let's be passionate about it. Let's radiate that so that we can get more and more momentum and new people coming into the sport, because this is only the beginning. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। तिसरे वॉडाफोन GFDC फुटबॉल सर्तींत केपेंच्या टिमींनी बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या। अंडर 10 चल्यांच्या फायनलींत केप्यान साखळेक 2-1 मारले। अंडर 13 चल्याच्या फायनलींत हळडणेन पारोड्याक 4-2 मारले। अंडर 13 चलयांच्या फायनलींत केप्यान दोनापावलाक 4-3 मारून फायनल आपल्या नांवार केली। वास्को टिळक मैदानार फायनली जाल्यो। Captain of GFDC, Sangeli of GFDC, Captain. इतल्यान खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।